माय मोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मये गांवांत येवपी लॉ कॉलेजीक थळाव्यांनी केला खर निशेध. आमच्यो उरिल्ल्यो समस्या जो मेरेन सुटाव्यो जायनात तो मेरेन कसलोच प्रकल्प गांवांत नाका. थळाव्यांनी ग्रामसभेत घेतलो थाराव. कुंकळे फाटल्या 3 वर्सां सावन जाता मिरसांगेचे पीक पेड्ड्यार. शेतकारांक जाला हुस्को निर्माण. शेतकी खात्या कडल्यान मजतीची तांकां आस्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मये गांवांत नवी लॉ कॉलेज येवपाची आसा. थळाव्यांनी ताका खर निशेध केला. आमच्यो उरिल्ल्यो समस्या जो मेरेन सुटाव्यो जायनात तो मेरेन कसलोच प्रकल्प गांवांत येवपाक दिवचे नात. थळाव्यांनी ग्रामसभेत थाराव घेतलो. हो प्रोजेक्ट जावचोच न्हू मयान, पूण त्याच बरोबर जो पर्यंत मये गांवांक पूर्ण स्वातंत्र्य मेळना, मये गांवच्या प्रत्येक नागरिकांक तांचो हक्क मेळना, तो पर्यंत मया गांवांत मयाच्या लोकांच्या विरोधान कसलोच प्रोजेक्ट येवचो न्हू किंवा कसली जमनीचें लिजींग जावचें की आनीक धाडस करपाचें ना. मया पंचायतीच्या क्षेत्रांत कसलोच प्रोजेक्ट हाडपाचो. एक हायर एज्युकेशनाचे एक लेटर येयला की ह्या 4 सर्वे नंबरान इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज जाता तेन्ना तितून कितें आसा कितें ना पळय ते पळोवचें तुमी. मये वांयगणी ग्रामसभा जाली. पुराय गांवांत एकठांय येवन वाठारांत येवपी कायदो महाविद्यालय म्हटल्यार लॉ कॉलेजीक विरोध केलो. आदींच गांवांत सुटावे जावंक नाशिल्ले प्रस्न तशाच पडल्यात. प्रस्न कुसल्यात म्हणपाकय हरकत ना. ते भायर मायनिंगेचो विशय आजून सुटना. लोकांक केन्ना तरी थाकाय मेळटली. थळाव्यांक प्रस्न पडला. सरकार मये गांवची नासाडी करपाक उठला वय. लोकांची घरां आनी देवळां लिजांत काडटात. आदले प्रस्न सुटावे करिनात. आमचे प्रस्न सोडयात. तो मेरेन प्रकल्प न्हू जाल्यार जमिनी लिजांत काडची न्हू. आयकात थळाव्यांक. जो पर्यंत मयेचो पूर्ण प्रश्न सुटना, मयेच्या प्रत्येक मनशाक जो मनीस हांगासर इफेक्टेड आसा ताका आपलो हक्क मेळना, गोंयकार आनी ह्या स्वतंत्र भारतांतलो नागरीक म्हणून जो पर्यंत हक्क मेळना तो पर्यंत मये गांवांत कसलोच नवीन असलो इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट जो मयेच्या गांवाच्या उपयोगाचो ना किंवा मयेच्या लोकांच्या उपयोगाचो ना असो प्रोजेक्ट येवचो न्हू किंवा मयान 1 इंच सुद्दां जमीन लीज जावची न्हू. आयज मये वांयगिणी ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसली आनी एज अ पर्सनल आनी एक 2-3 जाणी हांगासर आमी एप्लिकेशन घातलेलें जें आमकां आयकूंक येयलें त्या बद्दल. सरकार खंय 67, 68, 69 आनी 72 ही जी सर्वे नंबर जी आमच्या मये गांवकराड्याच्या हितून जास्त लागता पळय, एप्रोक्सिमेट 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर, ही खंय ती एक्वायर करून कितें तरी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणून हांगा हाडपाचें आसता पळय. हे सगळेंचें प्रकरण आसा पळय. कोण तरी हायल्यावर बसला थंयसर आनी सांगता की अमूक कडेन हें येतलें आनी पंचायत ग्रामस्थांना कांय कॉन्फिडन्सान घेवपाक विश्वासान ना घेता, तो तकलो हालयतात आनी येता. पूण हें कितपत खरें आसा आनी कितें बरें त्या खातीर आमी आयज मुद्दाम एप्लिकेशन घातलेलें आसा. आनी सगळ्या लोकांनी हांगासर हें जाल्लेलें आसा, ठरलेलें आसा की आमकां हो इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणटा तो आमकां ह्या गांवांत नाका. आनी इवन सुद्दां दुसरोय ठराव घेतलेलो आसा की जो पर्यंत मयाचो प्रश्न सुटना, कारण तुमकां जर खबर आसतली की कितलींच वर्सां मयाचो प्रश्न जो आसा पळय सनदीचो घे किंवा बाकीच्या प्रॉपर्टीचो आसा तो तसोच आजून पर्यंत तसोच उरलेलो आसा. तो आजून पर्यंत ताका रिजल्टूच मेळलो ना. आनी ते थंयसरूच धरून हांगासर सरकार कितें काय म्हटल्यार लिजाचेर दिवपाक सोदता. ती बीन कोणा प्रायवेट प्लेयरांक म्हणजे खंयसर तरी हांगासर कॅश फ्लोचो कितें तरी हो दुबाव येता आमकां 100% येता. कारण अर्ध्याकून जास्त गोंया हे काबार केल्लेले आसा. आनी हे जे शांत नैसर्गीक जे मया गांव जो आसलो पळय तो खंयसर तरी उद्ध्वस्त करपाचें खंयसर तरी षडयंत्र चालू आसा. आनी ह्या षडयंत्राक आमचे ग्रामस्थ किंवा आमचे गांववाले बळी पडपाचे ना. हे क्लियर मेसेज आमी आयज ग्रामसभेतून तांकां धाडटा. आयकात मयेकारांनी नवे लीज एक्टाचेर उक्तायल्ली तिडक. आता जो नवीन लीज एक्ट जाल्लो आसा त्या नवीन लीज एक्टान जो मनीस लीज घेता, जमीन घेता, ताका थोडेशे रायट्स दिल्ले आसात. तो ती जमीन मॉर्टगेज करूं शकता. ती जमीन बँकेन दवरून लोन तेज्या बरोबर घेवं शकता. म्हणजे इट इज इक्वल टू द ओनर. हांव म्हणटा म्हाजो प्रश्न असो आसा, जर हे जमनी जर लीज दिवपाचो प्रयत्न करता, हांव म्हणटा मयेच्या लोकांक लीज दिया. 99 वर्सां खातीर आमकां ओनर जावं न्ही. जो पर्यंत प्रश्न पूर्ण सुटना, कायद्यान सुटना, तो पर्यंत मयेचे जमनी मयेच्या लोकांक लीज दिया. तांकां ओनर जावं न्ही. तांकां जर फाल्यां घर बांदपाक जाय जाल्यार बँके कडसून लोन घेवनी. हे एक्टाचे प्रमाणे जे सनदी दिल्ले आसा ते सनदीसून कोणाकूच लोन मेळना.
त्या सनदीक लिगल व्हॅल्यू जो म्हणटा आमी तो खंयच ना. आनी आमचो परत परत प्रयत्न आसा, आमी सरकाराक इवन 2-4 फावटी तरी प्रपोजलां दिल्ली आसा की आमच्या मयांक लागून एक प्लॅन करचो, जेणे करून खंय ग्रावंड आसतले, खंय कॉलेजी आसतल्यो, खंय पांय वाटो आसतल्यो, हे सगळें डिमार्केशन करचें आनी त्या प्रमाणे मयाचें डेव्हलपमेंट करचें. तें अजुनूच जायना. गांवांत मायनिंगेचो प्रस्न लोकांक सतावपाक लागला. तो अजूनय जाग्यार पडना. लोकांचे हाल जाल्यात. ते भायर भटकी गोरवांक लागून अपघात जाता. हे सगळे प्रस्न आदी जाग्यार घालात. थळाव्यांनी लॉ कॉलेजीक निशेध करून तो प्रकल्प गांवांत हाडचो न्हू असो ग्रामसभेन थाराव घेतलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शेतकारांच्या मेहनतीन कुंकळीची शेतां रुखावळ दिसपाक लागल्यात. पूण फाटल्या 3 वर्सां सावन मिरसांगेचें पीक पेड्ड्यार जायत आशिल्ल्यान शेतकारांक हुस्को निर्माण जाला. शेतकी खात्या कडल्यान मजतीची आस्त तांणी बाळगिल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज सरकार म्हणटा की तुम्ही स्वय पांयार उबे रावात आनी तुम्ही एग्रीकल्चर करा म्हणून. आनी ह्या एग्रीकल्चरा खातीर हांगा सगळे लोक एग्रीकल्चर करपा लागले कडेन आसा. आनी तितूंत म्हणल्यार हे आज आमी तुमकां दाखयतात की आमचे जे लोक आसात हे कशे करून पोरसूं रोयतात, हेका पोरसूं म्हणटात. आनी ते म्हणल्यार गोठण भिवशे हांगा जे फार्मर्स आसात हे हांगा जवळ जवळ 40 जाण एकट्यान जावन हांगा पोरूस रोयतात. आनी ह्या पोरसाचेर ते एवरी वर्साक ते आपल्याली उपजिविका आसा ती ह्या पोरसाचेर करता. पूण आज तेणी जायत तरी भाजी जी आसा हांगा रोयले कडेन आसा. इवन चिटकी मिटकी सुद्दां रोयले कडेन आसा, मोके रोयले कडेन आसा, तांबडी भाजी, धवी भाजी अशें करून जायते कितें कितें रोयले कडेन आसा. आनी तितूंत भितर तेणी मिरसांगे रोयले कडेन आसा. आनी मिरसांग्यो ह्यो मेन आसता. आनी ह्या मिरसांगेचेर तेंचें आख्खें जिवन जें आसा ह्या मिरसांगेचेर जाता. आनीक हेचे खातीर तेणी मिरसांग रोयल्यो. पूण हांगा खंय तरी एक दुयेंस येवन तेंच्यो मिरसांग ज्यो आसात ह्यो आज पिड्ड्यार जायत गेले कडेन आसा. तेजी पानां जी आसा मिरसांगेची ही बारीक जायत येल्यात. त्या मिरसांगेची पानां जी आसा ही मोठी जातात. पूण हांगा ह्या वर्साक एक कसलो तरी रोग येवन तांकां पानां जी आसात ती बारीक जावन गेल्या आनी मिरसांग ही जावपा ना ही ते सांगतात. म्हणून तेणी अपील केला सरकाराक आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमी येवन पळोवचें आनी हेजेर मातशें हें करचें, नियाळ करचो की ही कित्या खातीर अशी मिरसांग जाली ती. म्हणून तेणी मागला की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तरी येवन हांगा पळोवचें आनी तेंचो जो प्रॉब्लेम आसा हो सॉल्व करचो म्हणून. आम्ही रोयतात आता 40 लोक आसा रोवपाक. आनी मिरसांगो रोयतात, मुळो रोयतात, वांयगी रोयतात, चिटके रोयतात, तांबडी भाजी, धवी भाजी. आनी ही बाई भाजी तुमी खंय मार्केटां व्हरता काय कोण व्हरपा येता? ना हांगा व्हरपाकय बी येतात आनी आमी व्हरून दितात. ओके. म्हणजे भाजी गिरायक आसा तुमी? हय. अशें गांवांनी घेवनूय बी भोंवतात. जे तुमचे कडच्यान व्हरता येवन आनी ती विकतात? व्हरतात आनी ते विकतात. कित्याक आज एक कित्याक मिरसांग मातशी वेगळीश्यो जाल्या अश्यो? त्यो मिरसांगो आतां 3 वर्सां जालीं तश्योच जाता. बऱ्यो जायना. आतां लोक बेजारना रोवपा पसून. परसू रोयले म्हणटकीर खावपा पसून मिरसांग जायना. इतले? आनी कितें गोरवां बी लागता तुमकां तसले? तसले कांय ना? गोरवां लागल्यार आमी वय करतात न्हू, खाडो घालून पॅक करतात. फक्त हो एक रोगा खातीर मातशें आतां रोग कसलो लागला काय हेजेर आजुनूय उपाय मेळना तुमकां? उपाय मेळना. ताका ताक मारले आमी करून जो गोरवांक गोठयता थंयचो पिठो हाडून मारलो वयल्यान तो मुट्टो वयता म्हणून. पूण तो वचना. वचना. पान रून जावन येवपा जाय न्हू. हय. पान ते आवळोन येता. रून जाले ना. पण आमगे भाजी मरे ही सामकी रुचीत भाजी. सगळे लोक ह्या भाजी हे करतात, आवडटा म्हणटात. आणि आमकां ओम न्हू भाजी बिजी सगळी बरी जाला. पूण ओम न्हू मरे आमगेले मिरसांगे मरे रोग लागला. मिरसांगे रोपी आमगेले सगळे पळय तुमी पळयला कळटले सगळे रोपी आमगे भावून गेला. आतां हो कसलो रोग आयला म्हण तो आमकां खबर ना, कळना. हय. पण हेचे खातीर तुमी कितें केला? कित्याक वखद बी तुमी मारला? आमी वखद मारतात हेका. हय. ते लिक्वीड येता ते लिक्वीड आमी पंपान घालता आनी पंपान अशें करून मारतात हेका. कळना तुका? पण तरी आसतना तेका फरक पडलो ना. एक कसलो तरी रोग लागला. म्हणजे हे तुमकां लॉस सामके? सामके लॉस. आमकां लॉस हे सामके लॉस. हय.
आतां करपाक जाय म्हण करपाचें. हय वर्सान वर्स करता न्हू आमी हं. म्हणटकच ही आमगे सगळे आई बी सगळे करून येयल्ली उरलेले. म्हणटकच आमी ते करता. करता. हय ओके. हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा बी कितें मेळ्ळी तुमी सांगलें बी अशें आमकां जालें? कांय मेळना तेजी बेनिफीट आमकां कांय मेळना. आनीक तुमी गेलनाय बी आनी तेंचे कडेन? गेले बी ना आमी. हय बरोबर. ओके. तुमी मागता एग्रीकल्चरान येवन पळोवचें म्हणून? पळोवची म्हणून अशें आमकां दिसता. ओके. मटकी रोयल्या, पायनीण रोयल्या, मोळ रोयल्या, भाजी, आनी इरील रोयल्या. उदक कशी सप्लाय करता तुमी? दाम हय. मोटर लावन ना मोटार कोण लायतात लाटी येता कळम्या काडटा. कळम्या काडटा. ओके. आनीक ही अशी मिरसांग अशी जावपाक कारण कितें तें? कित्याक कांय कळना मरे दो कोण बी अशें जालें जाल्यार मिरसांग जावपा ना. ना मिरसांग जायना. म्हणटा एकात कितें वखद बी मारतले तुमी? आमी वखद बी कमी मारप पूण कांय कळना आमकां. कितलीं वर्सां जालीं तुमी रोवपा लागल्यार? कितें वर्सां हे आमी गांवांत कितें पिडयो गेली. पिड्यो गेल्यो पूण हेजेर उपाय कांय मेळना अजुनी अशें जावपाक? कांय मेळना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार. कुंकळे अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्चीत सावथ सायबिणीचे फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयले. भाविकांनी सायबिणीचे बेसांव घेतले. पळयात कांय भक्तिमय खीण. साऊथ सायबिणीचे फेस्त ह्या फेस्ताक मोठे दबाज्यान आज फेस्त जालेले आहा. एक मागता साऊथ सायबिणीन आमच्या कुंकळकार भावाचेर, भयणीचेर आनी भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालचो. तशेंच साऊथ सायबिणीन आख्खे गोंयकारांक ही बरी सावत दिवपाची सायबीण म्हणून आमी सगळे मानता. आनी एक इलागीची सायबीण आनी आयच्या दिसा जेन्ना फेस्ताच्या निमतान सगळे गोंयकारांक विश करतात, कुंकळकारांक भावांक भयणांक विश जोड एकल्यान आपली असोगताय ओळखून घेवची, आपले मताक मानून घेवचे, आपल्या मतांतले वेगळे जावचे, नवेपण आपणावचे, मेटानॉया, चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ मायंड म्हणटा पळय ते. आनी म्हणटूच आयच्या ह्या दुसऱ्या वाचनांत होच खरो संदेश परगट जाता. मरणाचे विरांतीन आख्खे जिवीत गुलामपणान जियेतल्यान तो सुटका जालो. तो तर म्हाका सुटका, तो तर म्हज्या जिविताचो उजवाड जाल्यार कितें कर, तुकाच तुज्या गुलामपणांतलो सुटोय. विसव घे पळयले तांत आयच्या समाजाचेर नदर मारल्यार आमी कितें पळयता? आमी सगळीं धांवता. वी आर बिझी. उठपाक इतली बिझी, ते दीसभर बिझी, ते न्हिदूंक पुऱ्यान बिझी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. CPL T20 सीझन 2 2025चो उक्तावण सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनयलो. रायझिंग स्टार ऑफ अंत्रुजाची ही सर्त चिखलेच्या SAG ग्राउंडार बरीच रंगली.
पळयात काय रोमांचक खीण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हवामान उष्ण आसतलें, तापमानात वाड जातली. हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. गोंयांत सुके हवामान तिगून उरतले. राज्यभर पावसाची नोंद जावंक ना. चडावत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. फुडलो सप्तक सुको उरतलो. आयएमडीन हवामानाची कसलीच शिटकावणी दिवंक ना, पूण सकाळी धुके पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान वाहन चालकांनी जतनायेन गाडी चलोवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. नितळ मळब हवामानात व्हड बदल ना. सकाळी धुके. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस ते 22 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खासा शिटकावणी जारी करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.